प्रेज गॉड. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अर्गां देवपाक, अर्गां जेजू क्रिस्ताक आणि अर्गां पवित्र आत्म्याक. सर्गीच्या बापा, आमी तुका अर्गां दिता ह्या घडये खातीर आनी ह्या जाग्यार तुवें आमकां आदार केल्ल्या खातीर आनी ह्या सोबीत दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू. मोगला जेजू, तुवें तुज्या कुर्सार केल्ल्या बलिदाना मुखांतर आमकां तुवें सोडवण दिल्याय आनी तुज्या मरणा आनी जिवंतपणां मरिपांत बापा आमकां तुवें बोगसाणी दिलाय आनी आमकां वर्तें दायज सर्गीचें दायज तुवें आमकां फावो केलाय. तुजी कृपा आमकां तुवें दिल्याय. आमी तुका अर्गां दिता जेजू. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो शिकोणदार जावन आसाय, तूं आमचो मजतदार जावन आसाय. पवित्र आत्म्या, आयच्या दिसा हें नियाळ हांव तुका भेटयतां. पवित्र आत्म्या, हें सगळें तूं चलोवन व्हरताय आनी म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलयताय आनी तूं म्हज्या मतींतल्यान तूं चिंतताय आनी सगळें हें बऱ्या तरान तुवें चलोवन व्हेल्ल्या खातीर पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दितां. हें मागणें करतां आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. मोगाच्यानो, तुमकां परत्यान स्वागत करतां दिव्यवाणी लायव्ह चॅनला मुखांतर चलच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक. मोगाच्यानो, आमी लेवी शास्त्रांत 16व्या अध्यायांत वाचता जो देव देवाक बली पेटोवच्या विशयांत. थंय प्रधान याजक वर्साक एक पोटी बलेची रगत काडून भोव पवित्र जाग्याक वेतालो आनी आपणाच्या पथकां खातीर आनी इस्रायल समुदायाच्या पथकां खातीर तो तें रगत थंय 7 पोटी भोव पवित्र जाग्यार शेणयतालो. म्हाकाचें हें बली पेटोवचें काम परत्यान चलतलें. वर्सा हें चलतलें. ह्या भोव पवित्र जाग्या मदें आनी पवित्र जाग्या मदें एक पर्दो आसलो आनी तांणी कितली बली पेटयल्यार तो पर्दो तसोच आसलो. आनी तांणी बली पेटयल्ली खाली एका वर्साक मात, कित्याक म्हळ्यार तीं पथकां एका वर्साक दांपून वयतालीं आनी प्रत्येकान एका वर्सा ताणें प्रत्येक त्या प्रधान याजकान हें प्रत्येक रिपीट करूंक आसलें. पूण ह्या भोव पवित्र जाग्याक ताका मात वचूंक आसलें आनी वर्साक एक पोटी. दुसऱ्यांक कोणाक थंय वचूंक साथ देनासलें. आनी हो पर्दो तसोच आसलो. पूण मोगाचें न्हू, जेजू क्रिस्त आयिल्लो आनी ताणें भेटयलें एकच एक बलिदान आनी ताणें कुर्सार आपणें बलिदान भेटयतना काय जालो, तो देवळांतलो पर्दो पिंजून गेलो. तो पर्दो आसल्या वरवीं देवा आनी मनशां मदें एक अडखळ आसली, कित्याक पाताक तशेंच आसलें, पाताक बोगसून वचून वतलें. आतां जेजू क्रिस्त येवन सरकाळाच्या पथकां खातीर ताणें सॅक्रिफायस भेटयलो म्हणटना तें पाताक सगळें धुवन गेलें आनी तो पर्दो पिंजून गेलो. मोगाच्यान आमी वाचल्यार एब्राहाम बरयल्लें पत्र 10 अध्याय 11व्या वळींत आमी वाचता एक याजक दिसपडतें आपलें मनियारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता, तरी ह्या बलिदानाक पाप करची सगत ना. हांगा इंग्लिशान आमी वाचल्यार इंग्लिशान अशें म्हणटा की एवरी प्रिस्ट स्टँड्स डेली मिनिस्टरींग अँड ऑफरिंग टायम आफ्टर टायम द सेम सॅक्रिफायसीस which can never take away sins. हांगा एवरी प्रिस्ट स्टँड्स, तो उबे रावतलो कित्याक ताचें काम मुग्धून जातलें. पूण जेजू क्रिस्त एकच बलिदान भेटयता. मुखल्या 12वी वळींत आमी वाचता एब्राहाम बरयलें पत्र 10 अध्याय 12वी वळ. पूण क्रिस्तान सरकाळाच्या पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवाशी बसला. पळय, ते याजक परत्यान तिंत बलिदानां भेटयताले आनी ते उबे रावन नासले कित्याक तांचें काम मुग्धून जातलें. आतां जेजू क्रिस्त एकच बलिदान, पूण जेजू क्रिस्तान सरकाळाच्या पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी आतां तो देवाच्या उजव्याशी बसला कित्याक ताचें काम मुग्ध जालां आनी ताका बलिदान भेटोंक ना. तो बापाच्या उजव्याशी बसला. पूण पोरण्या तेस्तामेंतांत ते याजक उबे रावनात आसले कित्याक तांचें काम मुग्धून जातलें आनी तांणी बलिदान भेटयले वरी पथकां तशींच आसलीं कित्याक पर्दो तसोच आसलो. पवित्र जाग्या मदें आनी भोव पवित्र जाग्या मदें तो पर्दो आसलो तो तसोच आसलो. पूण जेजू क्रिस्तान कुर्सार त्याग केलो
ताणें संपदलें म्हणटना देवळांतलो परदो पिंजून गेलो आनी आमकां गुता भुंय कापजली पोंड उक्ते जाले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां मुखार वाचले आमी एब्रांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 14 ओळ. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्ल्या तांकां ताणें सस्नाच्या संपर्कांक पावयलां. परत्याक वाचता म्हाका न्हू. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्ल्या तांकां ताणें सस्नाच्या संपर्कांक पावयलां. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्ल्या तांकां ताणें सस्नाच्या संपर्कांक म्हळ्यार ह्या जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं सर काळाच्या गरजांक, सर जनांगाच्या, सर प्रायाच्या लोकांक जाय जाल्यार सगळें एकत्र बलिदानान जेजून वदकसून दिलां. ही संपत्ती जेजून कुर्सार आमकां जोडून दिल्या सर काळाच्या लोकांक. कित्याक ताजें बलिदान सर काळाच्या पातकाक खातीर जावन आसलें आनी हें ताणें भेटयल्ल्या वरवीं आमकां ताणें संपूर्ण केलां. मोगाच्यान आमी संपूर्ण जाल्या आमगे. जेजू क्रिस्तान आमकां सर आमच्या गरजांक ताणें ह्या बलिदाना वरवीं आमकां जाय जाल्लें सगळें जोडून दिलां. कित्याक येत्तपटी 2-3 दिसां पयलीं आमी निमाणो शुक्रार आचारसिलो. ताच्या उपरांत आमी पास्काचें शेनवार पास्काचें पेस्ती आमी आचारसिलें. पूण जेजू क्रिस्त निमाणे शुक्रारा मरोना आनी पास्कांच्या दिसा पोर आमी आचारसिल्ल्या पास्कांच्या आयतार तो जिवान जावना. तो एकत्वटी मेल्लो आनी तो एकत्वटी जिवान जाला आनी ताचें एकत्र मरणा वरवीं कुर्सार मेल्ल्या मरणा वरवीं ताणें आमकां जाय जाल्लें सगळें जोडून दिलां. मोगाचें न्हू. कितें जालें म्हळ्यार कुर्सार जेजून आमचीं सगळीं पातकां घेतलीं आनी आमकां ताजें बरेंपण आमकां दिलें. ताका म्हणटात डिवायन एक्सचेंज. कुर्सा मुखांत घडलेलें दैवीक आदली बदली. कित्याक दैवीक निती प्रमाणें आमच्या पातका खातीर आमकां पावों आसलें सर शिक्षा जेजून सोंसली आनी ताचें पाप कत्नातल्या विधेयपणा वरवीं ताका पोवो जाल्लें सर बरेंपण देवान आमकां दिलां. तर म्हाका जेन्ना कुर्सार कितें जालां हें दैवीक आदली बदली म्हळ्यार कालें. डिवायन एक्सचेंज आमी म्हणटा कालें जालां. एक मोठ्यान आमी पळोवचें जाल्यार पयल्या सुवातेर आमी थोडीं पॉयंट सांगल्यात. कुर्सार कितें जालां एकत्वटी जेजून कुर्सार एक बलिदान भेटोवन कितें जालां. प्रेज गॉड. पयलीं जावन जेजूक कुर्सार शिक्षा मेळ्ळी म्हज्या खातीर म्हाका बोगसाणें मेळच्या खातीर. दुसरें जेजू गायेलो म्हाका भलायकी मेळच्या खातीर, म्हजी पिडा गूण जावच्या खातीर. जेजू म्हज्या पातका वरवीं पाताक जालो हांवें ताच्या नितीवंतपणा वरवीं नितीवंत जावच्याक. जेजू म्हजें मरण मेलो हांवें ताजें जिवीत भोगच्या खातीर. जेजून म्हजो शिराप काण गेलो म्हाका ताचीं बेसांवां मेळच्या खातीर. जेजून म्हजी दुबळीकाय काण गेली हांवें ताची ग्रेस्काय भोगच्या खातीर. जेजून म्हजी लज भोगली हांवें ताची महिमा भोगच्या खातीर. जेजून म्हज्या खातीर गुलामाचें रूप घेतलें म्हाका म्हजो अधिकार फाटीं दिवच्या खातीर. जेजून म्हज्या खातीर ख्यास्त सोंसली, शिक्षा सोंसली म्हाका समाधान मेळच्या खातीर. आमचें पोरणें सैम जेजून ताचे थंय कुर्सायलां आमकां क्रिस्ता थंय नवें जिवीत मेळच्या खातीर. मोगाचें न्हू. कुर्सार कितें जालां म्हूण आमकां सगळें आमकां सोदून काडूंक बारीक आसता. कित्याक त्या जेजूक मात गोत्तू. कित्याक आमकां कळीत नासलें तो कुर्सार कितें करता म्हूण. आमकां कळीत नासलें ताणें कुर्सार कितें केलां म्हणून आमकां पयलें कळीत नासलें. आतां सांत पौलाच्या पत्रा मुखांतर आमी थोड्यो संगती आमकां पवित्र आत्म्यान उजवाडाक हाडल्यात. प्रेज गॉड. आतां आंदू इतल्या विशयांत एक विशयाचेर मात आमी नियाळ करया मोगाचें न्हू. पयलें जावन जेजूक शिक्षा मेळ्ळी म्हाका आनी तुमकां बोगसाणें मेळच्या खातीर. Jesus was punished that I might be forgiven. ಯೇಸು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದರು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ. आता ಐಸಾಯನ್ बरयल्लो बूक 53 अध्याय 5 वाक्य आमी वाचचें जाल्यार अशें म्हणटा,
पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो, आमच्या पथकाक लागून तो चिरडलो, ताचेर पडल्या केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गया वरवीं आमी बरीं जाल्या. प्रेज गॉड. ಕನ್ನಡ ದಶ ಬರೀಲ, ಗಾಯಗೊಂಡನಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ, ಜರ್ಜರಿತನಾತ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ. ಪ್ರೀಸ್ ಗಾಡ್. 53 वाक्य म्हणटा थंय 11ची 2 उतरां. पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाक सो भार सरेस्परान ताचेर घालो. तो आमच्या अपराधा लागून तो ताका विधलो, आमच्या पथका लागून तो चिरडलो. आमची सर पथकाची शिक्षा ताका मेळ्ळी. कित्याक आमची पथकां आमकां बोक्सांनी दिवच्या खातीर पूर आमकां मेळची शिक्षा ताणें सोंसली. प्रेज गॉड. आतां आमकां बोक्सांनी सादी जालें कित्याक म्हळ्यार आमकां मेळचे सर शिक्षा जेजून सोंसली. प्रेज गॉड. आनी जेजून शिक्षा सोंसल्या वरवीं आमकां बोक्सांनी मेळ्ळें. आनी आमचे पथकां जे आमकां बोक्सांनी मेळ्ळ्या वरवीं, आमची पथकां बोक्सल्ल्या वरवीं आमी देवा थंय राजी जाल्या मोगाच्यान. प्रेज गॉड. आमची पथकां बोक्सल्ल्या वरवीं आमी देवा थंय परत्याक राजी जाल्या. तशें आमची पथकां बोक्सल्ल्या वरवीं आतां आमचे आनी देवा मदें संबंध नितळ जाला. कितें आमचे आनी देवा मदें आमी तो वेगळो असर आसलो पथकां वरवीं. पथकां बोक्सल्ल्या वरवीं आमचे आनी देवा मदें तो संबंध आतां परत्याक नितळ जाला. मोगाचें न्हू. आमची पथकां बोक्सल्ल्या वरवीं आमी आतां देवाच्या कुटुंबाचे परत्याक सांदे जाल्या. आनी तशेंच आमकां सस्नीक जिवीत मेळ्ळां. हें आमी अर्थ करचें मुख्य. मोगाचें न्हू. आमी आमचे ती पातक आसल्या वरवीं आमी कितें आसल्या, आमी सस्नाक मेल्ल्या. आतां जेजू क्रिस्तान आमची शिक्षा सोंसल्या वरवीं आमची पातकां बोक्सल्यांत, आनी आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी देव सोडून जर आमी मानून घेतना आमी काल जाता आत्मीक तरान परत्याक जीव जाता. आत्मीक तरान आमी मेल्ल्या. आत्मीक तरान परत्येक जीव जाता. आमच्या आत्म्यान आमी जीव जाता. आनी आमी जेजूक सोमी देव सोडून जर मानून घेतल्या वरवीं आमची पातकां बोक्सल्ल्या वरवीं सस्नाक जावचें वेगळें आसा. सस्नाक आमचे आनी देवा मदें जावचो वेगळें तर आमी चुकल्या. देखून आमी सस्नाक मरच्या बदलाक सस्नाक जियेतल्या. कितें आमचें शारिरीक मरण जाल्या उपरांत आमची पातकां बोक्सल्ल्या वरवीं आमी सस्नाक देवा थंय जियेतले. हें जावन आसा सस्नीक जिवत. मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. तर आमची पातकां जास्त बोक्सुनात. जास्त बोक्सुनात. जेजून आमची पातकां धुवन काडल्या, खान उडयल्या. येसू पापोन तेगो दाखयतार. इंग्लिशान म्हणटात जीजस टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड. सगळ्या संवसाराचें. जुआंवचो वांजेल पयलो अध्याय 29 वाक्यान आमी वाचल्यार दुसऱ्या दिसा आपणासर येतल्या जेजूक पळोवन जुआंव अशें म्हणालो, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. देवाचें उतार म्हणटा आयजाया पयलो अध्याय 18 वाक्यांत, तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती बरी धवी जाताली, ती रक्त वर्णाची आसल्यार कापसा बरी धवी जाताली. मोगाचें न्हू. तशें जेजू म्हणटा तांचे गुन्हे हांव बोगसितलो, तांचे अपराध हांव बोगसितलो, तांची पातकां उडास हांव काडचो ना. एब्रो 8:12 आनी एब्रो 10:17 आमी वाचता. जेजू म्हणटा तांचे गुन्हे हांव बोगसितलो आनी तांच्या पातकां ह्या फुडें हांव उगडास काडचो ना. थंय मोगाचें आमची पातकां बोगसल्यांत ती तांबडी आसल्यार ती बरी धवी जाल्यांत, ती रक्त वर्णाची आसल्यार कापसा बरी धवी जाल्यांत. पूण आमी कितें करी जाय? तर आमी कितें करी जाय? आमचो काल हें पात्र आसा. पळय हांगा जॉन द बॅप्टिस्ट, जेजू आनी आपोस्तल पीटर एकच म्हणटात. जॉन द बॅप्टिस्ट, जेजू आनी आपोस्तल पेद्रू एकच तरान काल म्हणटात, तुमी रिपेंट जाय, तुमी पातकीची न्ही बदली जाय, पश्चातापावा जाय. मॅथ्यूचो वांजेल 3रो अध्याय 1 आनी 2 वाक्य वाचल्यार सानंतर जुआंव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडोन म्हणटा, पातकी जिनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. मॅथ्यूचो वांजेल 4 अध्याय 17 वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळटा, तवळ जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. आपोस्तलाच्या कृत्यांत
दुसऱ्या अध्यायांत आमी वचता कित्याक पेद्रून आनी ताज्या सांगात्यांनी 120 जाणांनी पवित्र आत्म्या घेतल्या उपरांत पवित्र आत्म्या द्वारे तांकां अभिषेक जाल्या उपरांत पेद्रून प्रसंग करूंक सुरू केलें आनी थंय लोक आयकून आसलो आनी पेद्रूचे प्रसंग आयकून पेद्रून जेजूच्या मरणान जिवंतपणा विशीं शिकवण दिली आयकून तांची काळजां पिंजल्या बरी जाली आनी ते लोक पेद्रू कडेन आनी दुसऱ्या आपोस्तलांक सांगले लागले भवन आमी कितें करी जाय तर पेद्रू म्हणटा तुमची पाताक रडा तुमची पातकी जिणी बदला प्रेज गॉड थँक्यू जीजस तर कन्नडांत म्हणटा आमी वाचलें ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಿರಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿರಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು प्रेज गॉड तर जेजू जिवंत जाल्या उपरांत जेजू दोगा जाणां शिसांक एमावसाच्या वाट्यार दिश्टीक पडटा तांच्या सांगाता तो चलता आनी उंडो मोडटना तांच्या सांगाता रावन उंडो मोडटना ते जेजूची वळख धरतात आनी जेजू तस्कनेन पयस जाता आनी ते येवन 11 जाणां शिसांक सांगून आसतनांत जेजू 11 जाणां शिसां मदें येवन उबो जाता आनी समाधान तुमकां म्हणटा वो कोण मेल्ले आयले म्हण ते भियेतात जेजू तांकां म्हणटा तुमी कित्याक दुबावतात आनी ताचे हात दाखयता तो ताचे पांय दाखयता गाय दाखयता जाल्यार ते सारके तरान जेजूक पातयेवंक शकना दुबावतात देखून जेजू म्हणटा तुमचे थंय काले खावंक आसा गे त्या जेजू ते तांकां तांणी काले इंगल्यार बाजूला एक मासले कुडको दितात आनी जेजू तांच्या मुखार तें खाता आनी जेजू तांकां सांगता ह्यो संगती आमी तुमकां पयले सांगल्यात कित्याक मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत प्रवादाच्या पुस्तकांत आनी किर्तनांत कितें बरयलां तें पुरा घडोवंक आसा आनी जेजू तांकां तांच्या मतीक उजवाड दिता पवित्र पुस्तक समजोवंक आनी तांकां सांगता पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा जेजून कितें करूंक आसा कसूंक सोसूंक आसा आनी तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो उठोवंक आसा मागीर सांगता जेजू ताच्या नांवान म्हळ्यार म्हज्या नांवान जेजूच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकाच्या बक्षण्याचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू जावन सर परजांक प्रकट करूंक जाय हें जेजून तशें सांगलें हाका तुमीच साक्षी म्हणटा जेजू आनी तुमकां बापान धाडच्या पवित्र आत्म्याचें सकत तुमकां मेळ्ळ्या शिवाय तुमी शारांतल्यान भायर वचनाकात म्हूण जेजू तांकां सांगता तर जेजू क्रिस्त पयलें आज आनी फाल्यां तोच हेब्राव 13:8 आमकां म्हणटा जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच तर जेजू आमकांय सांगता आतां जेरुसलेम जुदेया आनी समारियांत आमकां वचोंक साध्य ना पूण जेरुसलेम आमचें घर मानून घेया मोगाचें न्हू कित्याक जेजू क्रिस्त काल आज सदां सर्वदा तोच तो आमकांय सांगता तर जिणी बदलापाचो आनी बक्षण्याचो संदेश जेरुसलेमांत म्हळ्यार आमच्या घरांत आमी सुरू करया जुदेया म्हळ्यार जावंक पुरो आमची शेजारी आनी समारिया म्हळ्यार जावंक पुरो आमची फिरगेज बलतोडीची आमी सुरू करया जिणी बदलाप कितें जेजून सांगलां जेजून 11 जाणांची सांग दिसती पडोवन ताडटना सांगलें लुकाच्या बदव्यान आमी वचता जिणी बदलापाचो आनी म्हज्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी बक्षण्याचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सर वर्गाच्या लोकांक सर परजाक प्रगट करूंक जाय म्हण प्रेज गॉड तर मोगाचें आमी कशें जिणी बदलूंची आमची जिणी आमी कशी बदलूंची एक सांगचें जाल्यार आमी आमचें मन बदलूंचें पश्चातापावचें म्हळ्यार रिपेंट जावचें आमी आमचें मन बदलूंचें आमची चिंतनां बदलूंची मोगाचें न्हू प्रेज गॉड आतां देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें उतरा मुखांतर आमी आमचें मन बदलूंचें आमची चिंतपां बदलूंची पश्चातापावचें म्हळ्यार आमची चिंतपां बदलूंची आमचें मन बदलूंचें देवाचें उतर सांगता आमकां रोमकारांक बरयल्लें पत्र सांपण रोमकारांक बरयल्लें पत्र 12 अध्याय 2 वचन म्हणटा संवसाराची साल तुमी आदर नाकात तुमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं ते वेळा तुमकां देवाची खुशी कितें म्हण तुमी सोदून काडूंक शकतल्यात खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हण तुमी सोदून काडटल्यात प्रेज गॉड मोगाचें न्हू देवाची खुशी आनी संवसाराचे संगती दोन तरांच्यो आसात द वेज ऑफ द वर्ल्ड अँड द वील ऑफ गॉड आर 2 डिफरंट थिंग्स कित्याक संवसाराची वाट आनी देवाची वाट अलग अलग जावन आसा कोण पळय संवसाराक लाभ दोन आसा खंडी जावन तो देवा सरशी ना कित्याक देवाचें उतार म्हणटा जुवांक बरयल्लें पयलें पत्र 2 अध्याय 15 हातूंत वाक्यांत ह्या संवसाराच्या संगतीक तुमी भुलनाकात
कोण पळय संवसाराचो मोग करता तो बापाचो मोग करना. कित्याक थंयत पयले जो हांवचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 17व्या वाक्यान आमी वाचता संवसार आनी ताजे वंदोण्यो अंतरतल्यो पूण कोणय देवाची कुशी करता पळय तो सस्नाक बाळटलो. प्रेज गॉड. जो हांव तशेंच जाकोब तांची चिंता आयकत आसात. जाकोबाच्या पत्रांत 4 अध्याय 4 वळीन जाकोब म्हणटा अविश्वासानो तो म्हणटा अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेणान गाय. त्या पासून जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावं अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. प्रेज गॉड. मोगाच्यानो न्हय संवसाराची इश्टागत म्हळ्यार आमी संवसाराची इश्टागत म्हळ्यार संवसारान आमी जीवन आसा आमी आमकां जियो जाय पडटा न्हय गे पूण आमी कंप्लीट तरान संवसाराक लाभ दोनशें. कित्याक जाकोब सारके रितीन सांगता अविश्वासानो म्हण आमी अर्दें संवसारांत अर्दें देवा थंय आसल्यार खंडी देवाक मासवना. मोगाच्यानो आमी पुर्तें देवा थंय आसा जाय. हो संवसार देवान रचला आमच्या खातीर पूण संवसारांत शाश्वत न्हय. कित्याक कितें देवाक दोळ्यांक दिसता पळय तें टेम्पररी कितें दोळ्यांक दिसना पळय तें परमनंट. आमकां दोळ्यांक दिसता खंयचेंय शाश्वत न्हय. मोगाच्यानो प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आतां तर आमी सगळ्यांनी पाताक आदारलां. रोमाकारांक बरयलें पत्र सांत पावलान 3रो अध्याय 23 वाक्य म्हणटा आमी सगळ्यांनी पाताक आदारलां. त्या देखून आमी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें आमी हक्क आमी होगडोन काडयलां. कित्याक सगळीं पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग उगडायलेच आसले. फॉर ऑल हॅव सिन अँड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. आमी सगळ्यांनी पाताक केलां. मोगाच्यान आनी आमकां कळीत आसा पाताक देवाक लागीं करना. कित्याक देव पातकाक लागीं करना पातक्यांक लागीं करना. कित्याक देवाक पाताक लायक जायना बेगिनी. कित्याक आमी देवा थंय आसचे जाल्यार आमी पातकां तावन भायर जाय. तर आमी आमच्या बदलाक जेजू कालें करता आमच्या बदलाक एक सबस्टिट्यूट जावन जेजू आमच्या बदलाक जेजू ताका प्रेजेंट करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आमच्या बदलाक तो आमची शिक्षा तो कुर्सार तो भोगता. मोगाच्यानो प्रेज गॉड. कित्याक पातकाची मजुरी जावन आसा मरण आनी आमचो सबस्टिट्यूट जावन जेजू तें काण घेता. सगळो पातकांचो भार आयजाया 53:6 म्हणटा आमच्या समेस्ताचो अपराधाचो भार सरस्परान ताचेर घालो म्हण. आमच्या समेस्त अपराधाचो भार सरस्परान ताचेर घालो. 2 Corinthians 5:21 आमी वाचता पातकाची कत नातल्ल्याक देवान आमच्या खातीर जेजूक पातकाचो बलिदान केलो. कित्याक आमी ताजे उदेशी नितीवंतपणाची पर्ज जावचे खातीर. पातकाची कत नातल्ल्याक देवान आमच्या वस्तूत जेजूक पातकाचें बलिदान केलो. तो पाताक जालो. मोगाच्यानो आमी ताजे थंय नितीवंत जावच्या खातीर. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर कुर्सार आमच्या पातकाचें सगळें लेखपत्र जेजून पुसून काडलां. सगळें पेड इन फूल. सगळें रीण आमच्या पातकाचें सगळें रीण जेजून फारीक केलां. कोलसेकारांक बरयलें पत्र 2रो अध्याय 14 वाक्यान वाचता कांय दियासरी आमचे विरोध आसलेलें अपराधाचें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार किळावन तें नाश केलें. आमच्या विरोध आसलेलें लेखपत्र आमच्या पातकाचें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी कुर्सार किळोवन तें नाश केलें. मात्र न्हय सगळें तरान कितें आमी कितें भोगूंक आसलें आमी कितें शिक्षा भोगूंक आसली सगळी ताणें आमकां माफ केली. आमचें रीण ताणें फारीक केलें. पयलेंच्या आतांच्या आनी मुखल्या सगळ्या पातकाचें रीण ताणें कुर्सार एकच वडी फारीक केलें. मोगाच्यानो प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर जेजूच्या मरणा वरवीं आमची सरवण जाल्या. मोगाच्यानो जेजूच्या मरणा वरवीं आमची सरवण जाल्या. जेजून वरयल्या रक्ता वरवीं आमची सरवण जाल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आतां एफिशियन्सांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 7वी वळ म्हणटा क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बक्षाने मेळ्ळां आमकां सडवण लाभल्या. प्रेज गॉड. इंग्लिशान वाचचें तर Ephesians 1:7 In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace.
कोलसकरांक बरयल्लें पत्र पयलें पत्र पयलो अध्याय 13वी आनी 14वी वेळा आमी वाचल्यार ताणें आमकां काळोखाच्या पदव्यांतलें काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत आणपायल्यांत तेच ताच्या पुता मरिपात लाभता आमकां सडवून म्हणजे पातकाचें बक्षाणें. इंग्लिशान आमी अशें वाचता, ही हॅज डिलिवर्ड अस फ्रॉम द पॉवर ऑफ द डार्कनेस and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. मोगाच्या कोंकणीन सडवून म्हणटा, इंग्लिशान रिडेम्पशन. रिडेम्पशन म्हळ्यार सडवून. टू रिडीम म्हळ्यार सडोवचें आनी रिडीमर म्हळ्यार सडवंदार. तर हें रिडेम्पशन म्हळ्यार कालें, सडवून म्हळ्यार कालें. सडवून म्हळ्यार मोगाच्या न्हू, कोण पळय सुकोवन गेला, one who is lost is bought back. कोण पळय सुकोवन गेला ताका परतेक मोलाक घेवचें. one who is lost is bought back with a price. एक रॅन्सम दिवन, एक मोल दिवन. कोण पळय सुकोवन गेला ताका परतेक मोलाक घेवचें. कन्नडान म्हणटात विमोचना शुल्क तेत्तू कैदेन बिडिसु म्हूण. ते एक विमोचने शुल्क आमी दिवंकात. सडवांचें मोल दिवन कैदीक परत्याक मोलाक घेवचें. एक ल्हान काणये मुखांतर हें हांव विवरसूंक अपेक्षिता मोगाचें न्हू. एक काणी जावन आसा. एक धाकटो भुरगो एक बरी एक बोट करता, एक मॉडेल बोट करता आनी ताका तो बरो पेंट करता आनी ती बरी ताका दिसता आनी तो बारीक खुशी पावता. आनी ताज्या घराच्या कुशीन आसल्या वळांत म्हळ्यार एक न्हंय आसली, थंय तो ती बोट व्हरता आनी तो न्हंयत उपयोंक सोडटा. ताका एक ल्हान एक स्ट्रींग तो बांदता आनी सदांच तो बोटींत ती बोट व्हरून तो खेळून आसलो आनी एक दीस तशेंच करता मोगाचें न्हू. भोव उल्हासान तो व्हरता आनी तें एक ल्हान ताका स्ट्रींग बांदलें तें सोडता आनी ती बोट उपें तेत रावता. पूण एक दीस काय जाता म्हळ्यार तें स्ट्रींग तुटता आनी ती बोट मुखार मुखार वता. आनी हो भुरगो ताच्या फाटल्यान धांवता. पूण इल्ल्या वेळान ती बोट ताच्या दोळ्यांत धांवन पयस जाता आनी हो भुरगो मस्त दूख पावता. कित्याक ती बोट ताणें ताच्या हातान केल्ली आनी ताका बारीक खुशी आसली आनी ताच्या मोगाची जावन आसली आनी आतां ती ताजे तावन ताका सुकोवन गेली. ही हॅज लॉस्ट द बोट. तो ताच्या घरा येता, ताच्या आवयक सांगता, ताच्या बापायक सांगता. ताका बुजोवन मेळटा तरी ताची बोट ताका मेळना मोगाचें न्हू. मस्त दुखीन तो आसता आनी कालें करता म्हळ्यार एक दीस तो त्या टावनांत वेताना एक टॉय शॉपांत ताका एक ताणें केल्ल्या बोटी परी तें बोट पळोवंक मेळटा ताका आनी तो लागीं वता आनी त्या टॉय शॉप ओनरा कडेन विचारता आनी ही हांवें केल्ली बोट तो म्हणटा. पूण टॉय शॉप ओनर म्हणटा ना, म्हाका कोणें हाडून दिल्ली म्हूण. प्रेज गॉड. तर ताचें मोल कितलें म्हूण तो भुरगो विचारता आनी तो टॉय शॉप ओनर ताका ताचें मोल सांगता. तो भुरगो घरा बसून ताणें कितेंय इल्ले जमयल्ले पयशे वट्ट करता आनी कितले की $2 की $5 करून ताका हाडून दिता आनी ती बोट परतेक मोलाक घेता. प्रेज गॉड. आनी घरा येवन त्या बोटीक परतेक कालें करता म्हळ्यार तो इल्लेशें ताका इल्लेशें नवीकरण दिता आनी तो खुशी पावता. तो म्हणटा तुका हांवें केल्लें आतां 2 पटी तूं म्हजी जाली. प्रेज गॉड. मोगाचें न्हू, आमकां देवान रचयल्लें, देवाच्या सरकेचें आमकां रचयल्लें. उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्याय 20 वाक्यांत देवान ताज्याच रुपाचो ताज्याच स्वरुपाय असो आमकां रचयल्लें, वय की न्ही. पूण पातका वरवीं आमी देवातावन पयस पावल्या. आतां ती बोट त्या भुरग्यान केल्ली ती ताका सुकल्या उपरांत ताणें टॉय शॉप ओनरा आयशीन वचून ताणें मोल दिल्या सय ताका ती पाटी मेळना. तर देवान आमकां रचयल्लें पूण आमच्या पातका वरवीं आमी काल जाल्यार देवातान पयस केल्या आनी आमी आमच्या दुस्मनाच्या अधीन आशिल्ल्या. पूण देवान आतां आमकां पाटी घेवची जाल्यार देवान मोल दिवचें पडलें मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. आनी हें मोल जावन आसलें देवाचें रग, आमी जेजूचें रगत ताणें कुर्सार मोरोन परतेक आमकां ताणें मोलाक घेतलें. प्रेज गॉड. ही जावन आसा सडवण मोगाचें न्हू. आनी ह्या सडवण वरी काल जालां म्हळ्यार पयलें जावन ताजी रगत आनी ताजो जीव ताणें देवाक समर्पण केलो आनी आमकां कालें केलें म्हळ्यार ही डिलिवर्ड अस फ्रॉम द स्लेवरी टू सीन. पातकाच्या बंद पासून आमकां ताणें
ताणें कालें बचाव केलें बॉन्डेज ऑफ सीन आनी आमी नॉट हॅविंग टू पे एनी पिनल कॉन्सिक्वेन्सीस आमी कितेंय आमच्या पथकाक आमी खली शिक्षा आमकां ताणें दिवना मोगाचें न्हू प्रेज गॉड तर जेजू न्हू क्रुसार आपले रागात व्हरून आमची सोडवण केल्या मोगाचें न्हू आतां आमी कालें जाल्यार आमकां ताणें काळोखाच्या राजांतल्यान उजवाडाच्या राजाक ट्रान्सफर केलां प्रेज गॉड आमी वाचता कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 13वी वळू ताणें आमकां काळोखाच्या पदव्यांतल्यान काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत पायल्यान तर आमी पातकांत आसतना आमची सोडवण जावच्या पयलीं आमी काळोखाच्या राजांत आसल्या आतां ताणें सोडवण करन आमची पातकां बगसल्यांत आमकां बापा थंय ताणें राज्य केल्यांत आमचो संबंद बापा थंय परतेक नवीकरण जाला आमी ताच्या कुटुंबाचे सदस्य जाल्या आमी काळोखाच्या राजांतल्यान उजवाडाच्या राजाक ट्रान्सलेट जाल्या ट्रान्सफर जाल्या मोगाचें प्रेज गॉड हाका ब्रिज जावन आसा देवाचे जेजूचे रागात आतां काळोखाच्या राजाक आमचे वयर कसलोय अधिकार ना मोगाचें न्हू कित्याक जेजून आमकां उजवाडाच्या राजाक पायलां वी हॅव ट्रान्सलेटेड फ्रॉम दी पावर्स ऑफ डार्कनेस इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन लॉर्ड जीजस प्रेज गॉड तर आमी आतां सर्गाचे नागरीक जावन आसा प्रेज गॉड थँक यू जीजस कित्याक जेजूच्या रक्ता वरवीं आमकां सोडयलां आमच्या दुस्मनाच्या सर अधिकारांतल्यान आमकां ताणें सोडयलां मोगाचें न्हू प्रेज गॉड पेद्रूचें पयलें पत्र आत्मा ताणें वाक्य म्हणटा अशें आमकां सोडयलां ताणें रुप्यान आनी भांगरान न्हय ताणें आमकां सोडयलां खंयच्यांत आयब नातल्या आनी कथामीन शिळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान मोगाचें न्हू प्रेज गॉड थँक यू जीजस तर आमी उसारी जाय आमी आमच्या तोंडान उसारी जाय आमची सोडवण जाल्या कशी म्हूण आमी उसारी जाय कीर्तन 107 म्हणटा लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड से सो whom he has redeemed from the hand of the enemy अशें म्हणून सुरेस्परान सोडयल्ल्यान ती दुस्मनाच्या हातांतली तांणी निवारल्यान ती प्रेज गॉड आमी आमच्या तोंडान सांगा जाय मोगाचें न्हू आमची सोडवण जाल्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं म्हूण प्रेज गॉड तोंडान उसारी जाय ह्या वरी आमी देवाक अर्गां दिता प्रेज गॉड तर आमची सोडवण जाल्ल्या वरी आमचें रिडेम्पशन जाल्ल्या वरवीं आमकां कितें मेळ्ळें आमची सोडवण जाल्ल्या वरी मोगाचें न्हू पयल्या सुवातेर आमकां सस्तीक जिवीत मेळ्ळें कित्याक आमी आमची सोडवण जायनातली जाल्यार आमी पातकान मोरतें आसल्या आनी ससनाक देव आतां न्हू आमचो वेगळासर जातो आतां देव जून आमची सोडवण केल्ल्या वरी आमकां पातकाचे बॉक्साने मेळ्ळ्या वरी आमी आत्म्यान नवी जाल्या आनी जेजूक आमी सोमी देव सोडवण धर्म मानून घेतल्या वरवीं आमी ससनाच्या मरणांतले आमी वाचल्या मोगाचें न्हू दुसरें आमकां नितीवंत देवान नितीवंत केलां तिसरें आमकां आमची पातकां बगसल्यांत आमकां शिरापांतल्यान ताणें सोडयलां ही हॅज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ आमकां शिरापांतल्यान सोडयलां मोगाचें न्हू प्रेज गॉड देवा थंय आमी राजी जाल्या पातकाच्या बंदपासांतल्यान आमी सुटल्या आनी पवित्र आत्म्याचें देणगी आमकां मेळ्ळां मोगाचें न्हू प्रेज गॉड थँक यू जीजस आतां एक मात सांगत आमची सोडवण जाल्या आमी म्हणटा सगळ्या संवसाराची सोडवण जाल्या मोगाचें न्हू तर सगळीं बचाव जाल्या आमगे तर हे रिडेम्पशन आनी सल्वेशन हाजे मदें व्यत्यास कितें रिडेम्पशन म्हळ्यार विमोचन सोडवण आनी सल्वेशन म्हळ्यार मोक्ष सल्वासांव म्हणटा आमी हाजे मदें व्यत्यास कितें मोगाचें न्हू रिडेम्पशन म्हळ्यार देवान आमकां पातकाच्या बंदपासांतलें सुटोवचें आमकां परतेक रॅन्सम दिवन म्हळ्यार मोल दिवन मोला घेवचें सगळ्या संवसाराच्या लोकांक ताणें सोडयलां क्रिस्तांवांक मात न्हय जुदेवांक मात न्हय ग्रीकांक जेंतिलांक मात न्हय सगळ्यांची सोडवण जाल्या मोगाचें न्हू तर सगळ्यांचें सर्वसांव जालां की ना सगळ्यांची सोडवण जाल्या सगळे बचाव जावना सल्वासांव म्हळ्यार वैयक्तीक जावन आसा रिडेम्पशन ह्या सोडवण म्हळ्यार जनरल सगळ्यांची जाल्या सल्वासांव म्हळ्यार वैयक्तीक इट इज अ पर्सनल रिलेशनशीप पयलें जावन हांवें जेजूक म्हजो सोमी देव सोडवण धर्म मानून घे जाय हांवें जेजून कुसार कितें केलां पळय तें हांवें मानून घे जाय आनी दुसरें जावन हांवें म्हज्या पथकांचे बॉक्सांनी मागा जाय पश्चातापावा जाय
तिसें पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय हांवें काम करूंक सोडी जाय त्या दळा मेळटा म्हाका पथकाच्या बॉक्सांनी आनी देवा थंय म्हजो संबंध परत्याक रुजू जाता मोगाचें न्हू. तर सडवण ह्या रिडेम्पशन म्हळ्यार जनरल सगळ्यांचें जाल्या सडवण, सगळे बचाव जावनात. क्रिस्तांव इनवांशे सगळ्यांची सडवण जाल्या मोगाचें न्हू. सल्वेशन म्हळ्यार सल्वासांव वैयक्तीक हांवें केदाळा पळय भवार्थान तें मानून घेता. जेजूक म्हजो समी देव सडवण मानून घेता. जेजून कुर्सार कितें केलां द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ क्रायस्ट हांव मानून घेता ते दळा म्हाका सल्वसांव प्राप्त जाता मोगाचें न्हू. ते दळा हांव देवाच्या कुटुंबाचो सांदो जाता मोगाचें न्हू. देखून देवाचें उतर आमकां म्हणटा आमच्या अपोस्तल पौलान रोमकारांक बरयल्लें पत्र 10 अध्याय 9 वाक्य म्हणटा जेजूचो सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं उसारशी जाल्यार आनी ताका बापान मोदनांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थ दवरी तुका देवाचें नितीवंतपण आनी तोंडाच्या उसारणे दरी तुका थारान लाभतलें मोगाचें न्हू. देखून जावन आमच्या सल्वासांवा खातीर आमी काम करूंक आसा. हें करपा जावन आसा वय पूण तें सल्वासांव भोगूंक आमी कसलें काम करूंक आसा. आमी भावार्थान ती स्विकार करूंक आसा. हेंत जावन आसा कितें जेजून कितें केलां पळय ती करपा. वॉट द लॉर्ड हॅज डन द रिडेम्पशन इज द ग्रेस आनी आर रिस्पॉन्स टू दॅट इज द फेथ. आमी कितें ताका रिस्पॉन्ड करता मोगाचें न्हू. फिलिपियन्स पावलान सांपवलान फिलिपियन्सा घरान बरयलें पत्र फिलिपियन्स 2 अध्याय 12वें वाक्य म्हणटा तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाचें न्हू हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कल्ती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीक चड भियोन आनी तरतरून तुमच्या सडवणेचें काम चलयत रावा. पयलें तुमी बरें कल्ती आसल्यात हांव नासतनाय तुमी चड भियान आनी तरतरून म्हळ्यार चड कमीट जावन चड भवार्थान सल्वासांवाचें काम सल्वेशनाचें काम चलयत राव म्हळ्यार आमी सल्वासांव आमी सदांच भोगूंक आसा. तें पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. देवान केल्लें तें काम देवान दिल्ली तें सोडवून आमी वैयक्तीक तरान भोगूंक आमकां पवित्र आत्मा कोमोग करता मोगाचें न्हू. आनी हें सदांचें काम जावन आसा. कितें म्हळ्यार आमी सदांच तें देवान केल्लें काम सदांच भोगूंक आसा मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. कित्याक आमी सदांच देवा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो नियाळ करूंक आसा. प्रेज गॉड. अर्गान तुका जेजू. कित्याक जेजूचें मरण आनी जिवंतपण जावन आसा आमची सकत. कित्याक जेजूची स्वार्थ जावन आसा जेजूचें मरण आनी जिवंतपण. आमी सदांच ताचो नियाळ करूंक न्हय काली करेच मारच्या टायमार न्हय निमाण्या शुक्रारा न्हय काली आमच्या पास्कां बेस्ता वेळार मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर कुर्पा आनी काकुळतीचो पात्र कितें आमच्या सडवणेंत कुर्पा आनी काकुळतीचो पात्र कितें मोगाचें न्हू. ही सगळी सडवण जावन आसा देवाच्या कुर्पे आनी काकुळते वरी मोगाचें न्हू. देवाच्या काकुळते वरी आमकां कितें मेळोवंक आसा आमकां कितें शिक्षा मेळना ती मेळोवना आनी जेजूच्या कुर्पे वरवीं आमकां मेळनातलें आमकां फावनातलें मेळना मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां देवाची कुर्पा जावन आसा आमी फावनय जायरी आमकां ताणें ताजी सकत आनी ताजी पदवी आमकां तें उपयोगसूंक ताजें नांव उपयोगसूंक आमकां ताणें अधिकार दिला. हांव फावो न्हय तरी देवाची सकत आनी समर्थी म्हजे तर्फेन उपयोग करूंक अधिकार म्हाका ताणें दिला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. इंग्लिशान म्हणटात गॉड्स अनमेरिटेड अनडिजर्वड अनअर्ड फेवर अनअर्न फेवर कायंडनेस अँड गुडविल टुवर्ड्स ह्युमॅनिटी. ही जावन आसा कुर्पा मोगाचें न्हू. तर काकूळट म्हळ्यार काकूळ जावन आसा ती देवान आमकां कितें शिक्षा फावो जाली ती दिनासतना ताणें सोंसली मोगाचें. म्हाका शिक्षा फावली ती म्हाका ताणें दिवना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर काकूळ जावन आसा फळां पाळां आनी बॉक्सांनी जावन आसा फळां. मर्सी इज द रूट अँड फॉरगिवनेस इज द फ्रूट. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर जेजू आमचो सदांच मोग करता मोगाचें न्हू. हरी एक घडी हरी एक दीस हरी एक घडी जेजू आमचो मोग करता वय की न्ही. आनी तो जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वता तोच मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. तर आमकां देवाची काकूळ सदांच आमचे थंय आसा. सदांच आमचे थंय आसा.
सदांच देवाची काकूळ आमचे तें आसा मोगाचें न्हू. अरे हे गडे देवाची काकूळ जर आमी जिवांत आसा जाल्यार देवाच्या काकूळ ते वरवीं कित्याक देवाचें उतार म्हणटा वेळाप लॅमेंटेशन्स 3:22-33 It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. कोंकणीन वाचचें जाल्यार सरेस्पर विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण मोगाचें न्हू. आमी आमच्या उतरां वरवीं आमी कळें बियां घाल्यान जर तर आमी खूब वंपल्लें तर आमी लुवल्लें जाल्यार कित्याक देवाचें उतार म्हणटा मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आसा. तर आमच्या उतरां वरवीं आमी कितें पळय बी घालां तर आमी पुरो लुवल्लें जाल्यार आमी वर्तें नासलें. If we were to reap what we have sown, we would not have been alive. तर हर घडी आमी तर जिवांत आसा जाल्यार जेवा ती काकूळ जावन आसा. ती काकूळ मात न्हय कुर्सार जेजून आमकां कितें शिक्षा पावनातली ती दिनासतना आमची काकूळ केली मात न्हय, हर घडी देवाची काकूळ तांणी करपा आमचें थंय आसा मोगाचें न्हू. ताजे वरवीं आमी कितले ज्ञानवारांतल्यान बचाव जाता हर घडी. तर ह्या काकूळते खातीर आनी ह्या देवाच्या कृप्या खातीर आमी सदांच देवा घरगांत या मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. तर मोगाचें न्हू जेजून आमकां सुटका दिली काले खातीर आमी स्वातंत्र्याचें जिवन जियेचें म्हूण. गलेशियन्स पौलान गलातकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय पयलो वाक्य म्हणटा, इट इज फॉर फ्रीडम that Christ has set us free. Stand firm then and do not get yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Perten vastam, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. आमकां स्वतंत्र दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान संपडनाशें सत्राय करा. प्रेज गॉड. मोगाचें न्हू आमी सलवणेचें जिवन जिवंक देवजून आमकां आपोवना. वी आर नॉट कॉल्ड टू लिव अ डिफिटेड लायफ हियर ऑन दिस अर्थ. दॅट इज नॉट द गॉस्पल ऑफ क्रायस्ट. ही देवा जेजूची सुवार्ता न्हय. आमकां सलवणेचें जिवन जिवंक जेजून आपोवना मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. कित्याक जेजू ह्या संवसारान सलवणेचें जिवन जिवना. Jesus never lived a defeated life on this earth and he has not called us to live a defeated life. तो जावन सलवणेचें जिवन जिवना आनी ताणें आमकां सलवणेचें जिवन जिवंक आपोवना मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. सर जेजूचें कुर्सावेर जाल्लें तें जैत आमकां ताणें सडवण दिवन तें सडवणेचें जैत मोगाचें न्हू तें आमच्या जिवनाच्या हर एक स्थितीन आमी पळोवंक आमी पळय जाय. The victory of Jesus should manifest in every area of our life. मोगाचें न्हू. कित्याक जेजू आमकां आशेता आमी सगळे रितीन सुटका जोडले जाय म्हूण. प्रेज गॉड. कित्याक ताणें कुर्सार सगळें आमकां जोडून दिलां. एकच बलिदाना वरवीं आमकां सर संपत्ती दिल्यात. आतां आमी ती भवार्थान घे जाय देखून आमी मागतना केदाळ जेजूक आमी दोळ्यान पळोवचे पयलें जेजूक अर्गां दी जाय. मार्काक बरयल्लें मार्काचो वांजेल 11 अध्याय 24 वाक्य म्हणटा, कितें तुमी मागता तुमकां मेळ्ळां म्हूण पातयेया. प्रेज गॉड. देखून जेजून कितें जैत जोडलां तें कुर्सार तें आमच्या जिवनांत हर एक एरियांत आमी पळयचें मोगाचें न्हू. कित्याक जेजून आमकां सलवणेचें जिवीत न्हय जैताचें जिवन जिवंक आपयलां. प्रेज गॉड. तर आमच्या हर एक प्रॉब्लेम जावन आमच्या पीड येता न्हू, आमच्या मेंटल टॉर्मेंट जावन आमच्या रिणां जावन फायनान्शियल डेट जावन आमकां ताणें सुटका जोडून दिल्या मोगाचें न्हू. आमच्या सर तरेच्या गुलामपणां जावन आमच्या सर दुबळीकाय येता आमच्या नकारात्मक चिंतपा जावन मोगाचें न्हू आमच्या सर कंती बेजार येता आमकां सुटका ताणें जोडून दिल्या. सगळें कुर्सार आमकां जोडून दिलां मोगाचें न्हू. पूण एकच आमचे जावन तो आशेता आमी पातये जाय म्हूण. आमी पातयेल्यार आनी तें मानून घेतल्यार तें जैत आमी भोगूंक शकता मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. बिलीव इन द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ क्रायस्ट. कुर्सार कितें केलां, बिलीव इन द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ क्रायस्ट. कुर्सार जेजून कितें केलां ताजेर आमी पातयेनी दवरया.
कुर्साचेर आमी पातयनी दवरया, कित्याक सगळें आमकां जाय जाल्यार कुर्सार जोड दिला मोगाचें न्हू. जो संबंध हत्तोंबತ್ತನೇ वाक्य 19ನೇ अध्याय 30ನೇ वाक्य जेजू म्हणटा संपदलें म्हणटा जेजू. इट इज फिनिश्ड. सगळें जालां. बापान कितें ताका वयसून दिल्लें तें सगळें काम ताणें केलां. इट इज कंप्लिटेड. एवरीथींग इज फिनिश्ड. ग्रीकान म्हणटात ताका टेटेलेस्टाई. जालां, संपदलां आनी कांय करूंक ना. संपदलें म्हळ्यार तो जैत आसो ताजो हें जावन आसा, एक ताणें एक व्हडल्या तळ्यान म्हणचें जैत आसो एक ताजो एक हें उच्चार जावन आसा जैताचें. इट इज अनाउन्समेंट ऑफ विक्टरी मोगाचें न्हू. आमचें रीण फारीक जालां. आमची पातकां बोगसल्यांत आमकां ताणें सडवण जोडून दिल्या आनी ह्या सडवणेर आमकां सगळें मेळ्ळां. बापान कितें ताका वयसून दिल्लें पळय ताणें सगळें केलां. देखून तो म्हणटा संपदलें म्हण. आमी पात येता ओंगी मोगाचें न्हू. आमी येदोळ म्हणसर दोळ्यांक दिसता कितें तें मात पात येवन आसल्या, पूण उडास दवरा कितें दोळ्यांक दिसता तें टेम्पररी जावन आसा. दोळ्यांक दिसनातलें परमनंट जावन आसा. देवाचें उतार परमनंट. तो जेजू क्रिस्त जो कितें काल आज सदां सुरवात तोच मोगाचें न्हू. जेजून कितें सांगलां संपदलें म्हळ्यार संपदलें. हांव ताजेर बरवसता, हांव ताजेर पातयनी दवरतां. जेजूक म्हजो सोमी देव सोडून दारो मानून घेता. हांव जेजूच्या कुटुंबाचो संदो जाता आनी पवित्र आत्मा म्हाका प्राप्त जाता. आनी ह्या पवित्र आत्म्या द्वारी जेजून कितें कुसार केलां तें म्हाका भोगूंक, म्हाका अनुभव करूंक, म्हज्या कुटुंबाक सांगता, म्हज्या इश्टांक सांगता अनुभव करूंक आनी एक देवाक पसंद जाल्लें जिवन जियोंक. तो पवित्र आत्मा आमकां कुमो करता मोगाचें न्हू. आनी हें आमी सदांच पवित्र आत्म्या कडेन मागया. हांव खंडीचो आमकां तो कुमो करता. कित्याक आमचें खंयचेंय काम करतना पवित्र आत्म्या कडेन मागून आमी मुखार सरया. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आखरीचें मागणें करया. सगळींचे बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या वेळा खातीर. तुवें आमच्या खातीर केल्ल्या सडवण्याचो नियाळ करूं आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता. जेजू तुज्या सडवण्या वरी आमकां तुवें सगळें जोडून दिलां बापा. आनी तुजी सडवण जावन आसा तुजी वर्ती काकवळत आनी तुजी कृपा जावन आसा बापा. ह्या संवसार आमी जिवंत आसतना जेजू सदांच तुवें कुर्सार केल्ल्या ह्या बलिदानाचो उगडास आमी करन. तुवें आमचे वयर दाखयल्ल्या काकवळतेचो आमी उगडास काण बापा. आमकां दिल्लें कृपेचें देणें बापा तुवें आमी तुज्या राजांत उपेगसूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता हांव जेजू. सदांच तुज्या कृपेन जियोंक बापा आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आमकां तुवें सदांच तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मजत दिवन आमकां सहाय करन आमकां तुवें सांबाळ व्हेल्ल्या खातीर बापा आमी तुका अर्गां दिता. हें मागणें करता आमच्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवंदरा नाजरेथ जेजूच्या नांवी. आमेन. 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 प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस.